पुलीस जर क्रायम करीत जाल्यार इट ओनली लीड्स टू सस्पेन्शन. म्हणजे पुलिसांक कायदो वेगळो आणि सामान्य लोकांक कायदो वेगळो काय हो मोठो प्रश्न पडपाक लागला. एक सामान्य प्रोटेस्ट आसूं 39Aचो प्रोटेस्ट आसूं किंवा कारापूर सर्वंटचे जेन्ना लोक हांगा येता आनी तांकां जेन्ना पुलीस भितर उडयता ह्या पॉलिटिशनांचेर FIR करता where there is no crime made out, then there is a cognizable offence which has been made out by the acts of these officers, then why no offence has been registered is a question. It's a eye wash. सस्पेंड करून मागीर परत तांकां रिइन्स्टेट करतले. तेंचेर क्रिमिनल एक्शन जावपाक तांचे FIR जावपाक तेंचेर. आनी समज हे सर जायना आमी रिक्वेस्ट केला DGPन सुद्दां म्हणला की आमी करतले इमिजिएटली करतले आनी वी विल स्टील ट्राय टू have some faith that they will do it, but if they don't, we will have no other option unless and until we take law and order in our situation. आमच्याकडे काय उपाय उरपाना. हेजेर स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावंक जाय आनी म्हाका दिसता एक अशें एक्शन जावंक जाय बेश्टें सस्पेन्शन न्हू, तांकां अरेस्ट जावंक जाय, तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी इतली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जावंक जाय की आख्ख्या गोंयच्या पुलीस फोर्साक एक मेसेज वचूंक जाय की कोणूय हांगा कसले कार्य करून सुसेगाद आपूण आपलो गॉडफादर घेवन बसतलो आनी मागीर परत येतलो अशी शक्यता परत जावंक जायना. देर इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा आणि याचो संपूर्ण जबाबदार ह्या डिपार्टमेंट हो जे डिपार्टमेंट पळयता होम डिपार्टमेंट ताची संपूर्ण जबाबदारी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याची आसा. आज मुख्यमंत्र्याक म्हाका दिसता ह्या लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनचें कांयच पडून गेल्लें ना, ताका फक्त आपली खुर्ची सांबाळपाचें पडून गेल्लें आसा हें सिद्ध जाता. कारण आमी वारंवार म्हणटा की दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स. म्हणजे आज पर्यंत आमी इतिहासान जितकी गव्हर्नमेंटां पळयली तितून वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स हो संपूर्ण म्हाका दिसता प्रत्येक स्तराचेर हो फेल्यूर गेल्लो आसा.